देवाचें उतर ह्या नियाळ माळान सगल्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार। आयच्या शुभ वर्तमानात आमी मातेवाच्या आपोवण्याची खबर आयकता। समाजाचे नदरेन तो एक पातकी मनीस जावन आसलो आनी हाकाच लागून सगलो लोक ताका केणटालो। आपलें जिवीत तो एका बरे भाशेन जिवंक तोसवीज करतालो। कांय वाटांनी तो चुकला आसतना देखून तो देवा लागीं आपल्या पातकाचें बोगसणें सदांच मागतालो आनी ताच्या काळजांत रिगलोल्या देवाच्या मोगाक लागून जेजू ताका आपलो पाटलाव करूंक आपयता आनी मातेव फाटीं फुडें कांयच चिंतिनासतना सगलें सोडून जेजूचो पाटलाव करता। आमी मनीस आमची काळजां मनां ओसकून जायते पावटी आमी पातकांत पडटा, पूण ह्या पातकांतलीं आमी भायर सरून एक बरें जिवीत जिवंक तोजवीज करची गरज। कारण आमचो देव एक मोगाळ देव आनी आमकां ताच्या माये मोगाच्या भुरग्यांक आपल्या गोपांत घेवंक सदांच तो तयार आसा। प्रार्थुया। मोगाला बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी। सुम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी। पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट। आमेन। आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळना देखून देव बरें करूं। आमी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव।